आता आमच्या बरोबर जोईतात फोंडे नगरपालिकेच्यो माजी नगराध्यक्ष तशेंच गोवा युनिव्हर्सिटीच्यो रजिस्ट्रार मॅडम राधिका नाईक. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं गोंय घटक राज्य दिसाच्यो तुमकां हुनहुनीत परबी भेटयता. तुमकांय बी स्टुडंटांक सगळ्यांक आनी तशेंच ही तुमची कार्यावळ पळयता तितले सगळे आमचे गोंयचे भयणी आनी भाव जे आसा तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन दिता. मॅडम म्हाका सगळ्यात पयलीं सांगात, आयच्या काळात वुमन एम्पावरमेंट ह्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा सध्या? विमेन एम्पावरमेंट म्हणटा ते खूबच आतां फॅड अशें जावन गेल्या. एक्चुअली म्हाका जर तुमी विचारीत जाल्यार वुमन वॉज ऑलवेज एम्पावर्ड. जर तुम्ही प्री हिस्टॉरिक टायम्स, मायथॉलॉजिकल टायम्स ताजे वयल्यान जर तुम्ही पळयत येतात जाल्यार आमचे पुराणांनी आनी सगळे आमचे जितले मायथॉलॉजी बुक्स आसा किंवा आमचे देव देवतांचे जे स्टोरीज आसा सगळ्या हातून वुमन एक पॉवरफुल अशी शक्ती हय अशी दाखयल्ली गेल्ली आसा. बरोबर. पूण मदीं काळान कितें तरी सोशल मुवमेंटाक लागून किंवा पेट्रियार्कीक लागून किंवा म्हणा डॉमिनन्स ऑफ मेल पावराक लागून बायलांची जी परिस्थिती आशिल्ली ती मातशी सोशली तांचो स्टेटस एक सकयल गेले आनी ताजे नंतरूच आमकां आतां हे वुमन एम्पावरमेंट आनी विमेन कॅपॅसिटी बिल्डिंग जशें आमी कोंकणीन म्हणटा सशक्तीकरण आनी सबलीकरण हे करपाची गरज आमकां आतां भासता. तेन्ना विमेन एम्पावरमेंट इज रियली व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज डे म्हणजे एंड एज. तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे वुमन एम्पावरमेंट हे चालूच उरपाक जाय जसं आधुनिकीकरण जशें वाडटा त्या पद्दतीन. चालूच उरपाक जाय. ताजी इम्पॉर्टन्स खूबच आसा. म्हणजे आता आमची जर लोकसंख्या तुम्ही पळयत जाल्यार 50% आर विमेन आनी प्रत्येक क्षेत्रान तुम्ही पळयत जाल्यार एड्युकेशनाच्या क्षेत्रान पळयत जाल्यार तुमकां दिसून येता की आयचे जे स्कूल्स कॉलेजीस आसा तातून चलयांचे जे प्रमाण आसा ते खूबच वाडिल्ले आसा. तशेंच तुम्ही एम्प्लॉयमेंट क्षेत्रान पळयत जाल्यार बायलो थंय बी फाटी ना. सो इन here you can see women entering and therefore women empowerment is very very important. Capacity building of women is very important. मॅडम म्हाका एक सांगा, तुमचो तसो वावर जर पळयत एकूण मेळून जाल्यार राजकीय मळारूय तुमी काम केल्लें आसा. फोंडे नगरपालिकेच्यो माजी नगराध्यक्ष तुमी आशिल्ल्यो तेन्ना तुमचे राजकीय मळार सामाजीक मळार तुमचो तेद्या वेळार बरोच संपर्क आशिल्लो, आतांय आसा. आनी तुमचे हाजे व्यक्तिमत्वा प्रमाण तुमी आतां सध्या शिक्षणीक मळाचेरूय वावर करतात. गोवा युनिव्हर्सिटीचे रजिस्ट्रार म्हणून तुमी सध्या काम पळयतात. शिक्षणीक मळाचेरूय तुमचो वावर आसा. राजकीय सामाजीक आनी शिक्षणीक अशा तिनूय मळांचेर वावर करतना तुमकां आयिल्ले अनुभव कितें त्या विशीं थोडें सांगा. हांवें हें खूबदां सांगलां, भरपूर प्लॅटफॉर्म्साचेर हांवें हें सांगिल्लें आसा की 1996 पयलीं जर कोण राधिका नायक म्हणत आशिल्ले जाल्यार कोणूच वळखुचें नाशिल्लें. आनी म्हजें जग हें फक्त म्हजी कॉलेज हांव कार्मेल कॉलेज ऑफ वुमेनान शिकयतालें थंय म्हजी कॉलेज आनी म्हजें घर आनी म्हजीं भुरगीं जशीं आमी म्हणटा चूल आनी मूल तशेंच म्हजें संवसार आशिल्ले आनी तातूंत हांव एक कॉलेजाची लेक्चरर म्हणून काम करतालें. सो इतलेंच म्हजें संवसार आशिल्ले. म्हाका जर तुमी विचारीत आशिल्ले की फोंडेची म्युनिसिपालिटी बिल्डींग ही खंय आसा जाल्यार तें सुद्दां म्हाका खबर नासतालें. पूण ह्या परिस्थितींतल्यान जेन्ना रिजर्वेशन आयलें बायलां खातीर तेन्ना म्हजे घोवाचे वॉर्डान ते कावन्सिलर आशिल्ले आनी म्हाजो त्या वॉर्डान रिजर्वेशन आयिल्ले कारणान
थंयचे जे वोटर्स आशिल्ले तांच्यांनी इन्सिस्ट केले की म्हजे घोवान म्हाका थंय उबी करची म्हणून. हय आणि हेय आमी पळयत आयल्या की पॉलिटिक्सान रिझर्वेशनाक लागून खंय मेल मेंबर्स असता ते एक वेळ आपले बायलेक किंवा आपले भयणीक किंवा आपले चलयेक चलयेक बरोबर हाडून हय थंय उबी करता हय आणि ऍक्च्युअली तेच स्वता थंय वचून काम करता काम पळयतात. बरोबर पूण आणि तशीच कितें तरी दॅट वॉज द इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स एज फार एज आय वॉज कन्सर्न. ओके आणि खूप रिलक्टंटली हांवें हय म्हणलें आणि हांव पॉलिटिक्साच्या क्षेत्रान आयलें. हं. पूण एकदां जेन्ना हांव एंटर केलें न्ही तेन्ना हांवें ठरयलें की जर आमी थंय आसा जाल्यार कितें तरी आमकां लागून एक डिफरन्स येवपाकूच जाय. बरोबर or we have to work to bring about a difference. Because of me, there has to be a change. करेक्ट हांव जर त्या क्षेत्रान काम करता जाल्यार थंय कितें तरी बदल घडोवन हाडपाक जाय आणि ते बदल बऱ्या खातीर आसपाक जाय. येस येस हें ठरोवनूच जेन्ना हांव 1996 पॉलिटिक्सान ग्रासरूट लेवलाचेर आयलें तेन्नाच्यान अजून मेरेन जे हांव वावर करता ते फक्त आनी फक्त इतल्या खातीर की म्हजे एक्सपिरियन्सांतल्यान किंवा म्हजे जे ज्ञान आसा किंवा ट्रेनिंग आसा हय ताजो फायदो जाता तितल्या लोकांक जावचो हय आणि तातूंतल्यान लोकांनी सुद्धा आपली उदरगत करून हाडची. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्ही अशें सांगपाक सोदता की जेन्ना तुमचे कडेन नगराध्यक्ष पद आयलें तेन्ना तुमी स्वता तातूंत काम केलो म्हणजे बाकीच्या भशेन तांचो घोव किंवा तांचो बापूय बी काम करता तशें ना तुमी स्वता फिल्डार वचून काम करताली. एक्झॅक्टली. व्हेरी नायस आणि व्हेरी नायस हय गमतीची गोष्ट तुमकां सांगता जेन्ना 5 वर्सां जावन गेले आणि परत वॉर्ड डी रिझर्व जालो आणि दादल्यांक रावपाक मेळटाले जाल्यार वोटर्स आयले आणि म्हजे घोवाक म्हणपाक लागले सर तुमी नाका आमकां मॅडमूच मॅडमूच जाय जाय व्हेरी मॅडम नायस हय करात हय तुम्ही. मॅडम फुडल्या सुवातेर म्हाका एक सांगा सद्या आतां सगळे कडेन कोविडाचो एक भंय तयार जाल्लो आसा केसी ज्यो आसा त्यो आतां म्हणजे कोविड गोंयभर पातळिल्लो आसा अशा वेळार प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान एक भंय कसो तयार जाल्लो आसा एक स्ट्रेस कसो आसा कोविडा विशीं सो तुमी ह्या वेळार स्वताक ह्या कोविडाच्या भंया पासून पयस दवरपाक सकारात्मक रावपाक आपली तकली शांत दवरपाक सद्या तुमी कसो कितें ह्या कोविडाचो सामना करतात कोविडाक कशें तोंड दितात. तुम्ही म्हणता ते खूपच खरें की हांगा जे कोविड ज्या प्रमाणान पसरला त्या प्रमाणान सगळ्या लोकांचे मनान भंय आसा स्ट्रेस आसा एंझायटी आसा हय आणि आम्ही शिक्षण क्षेत्रान पळयला की या पॅन्डेमिकाचो सगळे तरेचे एडवर्स इफेक्ट्स म्हाका दिसता चड करून हेल्थ सेक्टरान जालाच पूण शिक्षण क्षेत्रान तर खूपच जाला. बरोबर भुरग्यांचे अकॅडमिक जे हे आसा कार्यक्रम आसा ते सामकेच डिस्टर्ब जाल्ले आसा and there is a lot of uncertainty in the educational sector. करेक्ट प्रत्येक लेवलाचेर शाळेच्या लेवलाचेर कॉलेजीस आनी युनिव्हर्सिटीन सगळे वटेन पळयत जाल्यार अनसर्टनिटी इज द मोस्ट सर्टन थिंग म्हणटा तशें. पूण ह्या काळान प्रत्येकान आपापली काळजी घेवपाकूच जाय आपले फॅमिलीची काळजी घेवपाक जाय आणि आमी जे रिस्पॉन्सिबल पोझिशन्सान आसा आमकां आमचे एम्प्लॉईजाची बी काळजी घेवपाक जाय आणि आमकां तांचे भितर एक मेसेज स्प्रेड करपाक जाय की स्वताक तांणी कशें स्टेबल दवरपाचे कशें बरोबर स्ट्रेस फ्री दवरपाचे आनी आणि कशें कशें स्वताक पॉझिटिव्ह दवरपाचें पॉझिटिव्ह थिंकींग हय हय पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणप सोंपें पूण हय जेन्ना सगळे वटेन तुमकां दिसून येता की तुमचे रिलेटिव्हस किंवा तुमचे कोण तरी लागींचे लोक वता ह्या हय पॅन्डेमिकाक लागून आणि केन्ना केन्ना तरी वायट दिसता की सादे मेडिकल फेसिलिटीज मेळनासतना उरून ते वता तेन्ना तुमकां खूपच वायट दिसता सो असले परिस्थितीन मन शांत दवरपाक it is really very difficult but करेक्ट the best thing that one can do in such times maka dista meditation is a very good thing that one should begin to practice
आणि कोविडच्या दृष्टीन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस म्हणटा ते खूपच गरजेचे आसा. हं. आणि म्हाका दिसता की जे आमचे मेसेजेस आसा की यू हॅव टू कीप सेफ डिस्टन्स, यू हॅव टू मास्क अप. देर इज नो बेटर प्रिव्हेन्शन दॅन वेअरिंग अ मास्क. मास्क अँड सॅनिटायझिंग. मास्क सुद्धा जर हं. आम्ही वापरता जाल्यार इट इज द बेस्ट थिंग. आणि फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हँड्स हे म्हाका बरोबर. दिसता हातूंतल्यान वी कॅन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी कॅन प्रोटेक्ट आवर लव्ड वन्स एज वेल. येस. आमचे सारखे लोक जे हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स आसा किंवा आनी पोझिशन्स आमी सांबाळटा, आमकां पर्याय नसता. वी हॅव टू बी वर्किंग ऑल द टाइम. येस, येस. आणि असले परिस्थितीन आम्ही म्हणूंक शकना की आम्ही स्वताक आयसोलेट करून आम्ही घरानूच रावतली म्हणून. तशें जायना. बरोबर. कामां ही जावपाकूच जाय. सो तेन्ना भायर सरपाची गरजेचे आसता. आणि तसले टायमान वी हॅव टू टेक ऑल दीज ऑल द मेजर्स. प्रिकॉशन्स. करेक्ट. हय, हय. आणि मेन म्हणल्यार आमकां दिसून येता की काही लोक अजूनही बी एंटरटेनमेंट, अजूनही बी सोशल फंक्शन, रिलिजियस फंक्शन्स हांकां इम्पॉर्टन्स दीत आसता. सो तांच्यांनी स्वता खातीर आणि आपले फॅमिली खातीर सुद्धा मुद्दम काळजी घेवन हे अवॉइड करपाक जाय. बरोबर, बरोबर. खूप बरी मेसेज दिल्ली आसा तुमी मॅडम. आणि ह्या वेळार तुमी आमकां वेळ दिलो. आमकां मुद्दम तुमी व्हर्च्युअल जुळ्ळी. ताका लागून प्रुडंटाचे वतीन तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. थँक यू सो मच मॅडम. हांव वता आसतना एकूच मेसेज दिवंक सोदता हय, विमेन एम्पावरमेंटाचे दृश्टीन हय. की जितले आमचे यंग चलयो आसा, जितले आमचे यंग विमेन आसा, प्रत्येकान एकूच गोष्ट याद दवरपाक जाय की द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज फायनान्शियल इंडिपेंडन्स. जर करेक्ट. तुम्ही कितली कमी सुद्धा जावं, बट once you have financial independence, you will always be able to make your voice heard. And that is the most important thing. सगळ्यांनी मुद्दम स्वतःक केपेबल करून घेवपाक जाय की आत्मनिर्भरता हे खूप इम्पॉर्टंट आसा बरोबर. बायलां खातीर. हय. आणि तातूंतल्यानूच they will be able to make a place for themselves and make their voice heard and be counted, and then they will be able to make a difference in society. बरोबर. तुम्ही खूप बरी मेसेज दिल्ली आसा. प्रत्येक बायलेन आज स्वावलंबी जावपाची गरज आसा. स्वताची वळख तयार करपाची गरज आसा. स्वताच्या पांयार कोणाचेरूच निर्भर रावनासतना स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय. आणि तुम्ही ताजी एक जिते जिवे उदाहरण आसा. खरेंच तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. परतून एकदा गोंय घटक राज्य दिसाची परबी. थँक यू व्हेरी मच मॅडम. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. स्टेट ऑफ द माइंड कार्यावळीन आमच्या बरोबर जुळिल्ली फोंडे नगरपालिकेची माजी नगराध्यक्ष आणि गोंय युनिव्हर्सिटीची रजिस्ट्रार राधिका नाईक.